नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. युक्रेनाच्या डॉनबासाक सुवर्ण मयूर, बल्गेरियाच्या आगाग रौप्य मयूर. फुडल्या वर्सा 50वा इफ्फी मोठ्या दबाज्यान करपाचो संकल्प करून 49व्या इफ्फीचो समारोप. इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक आयोजक आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाक स्टेजीर आपोवंक विसरले. भाऊचो सभात्याग. सभापती प्रमोद सावंतान केलो निषेध. डीएफएफाचेर टिका. शियाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयकाची शक्यताय. फायल पीएमओ मेरेन. मुख्यमंत्री दुयेत आशिल्ल्यान मायनिंगाचो प्रश्न सुटूंक कळाव. आयुष मंत्री म्हणटा जंतर मंतराचेर आंदोलन जायच. सांबाळ घरातल्या भुरग्यांचो हायकोर्टाक हुस्को. सध्या आसा आदी आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचो मागलो रिपोर्ट. सांबाळ घराच्या कारभाराची चौकशी. मुख्य सचिवाक दिवंक लायलो रिपोर्ट. चिमला एक्टिविस्टाचेर 6 जाणांच्या गँगाचो रातये हल्लो. आयटी पार्काच्या इश्यू वेल्यान मार बडय म्हूण बोवाळ. गँग अजून लागना पुलिसांच्या हाताक. मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ल्या धनगरांच्या 14 फामिलींक कासारवाण्या नवी घरां. दरेक फामिलीक गोठो, मसणबूय, देवळाकूय सुवात. मात घरा गेल्ल्या हेर 2 फामिलींचो प्रस्न सुटना. आनी कुंकळे क्लिंट रिबेलो पुलीस मार बडय केशीत. पुलीस मुख्यालयातल्यान 5 पुलीस सस्पेंड. पीएसआय महेश वेळीप धरून 4 कॉन्स्टेबल सस्पेंड. खात्यांतर्गत चौकशी सुरू. भांगरा महोत्सवी इफ्फी दबाज्यान करपाचो संकल्प करून 49व्या इफ्फीचो बुधवारा समारोप जालो. अनिल कपूर, कबीर बेदी, केंद्रीय मंत्री के.जे. अल्फान्स सुवाळ्याक आशिल्ले. मंत्री राजवर्धन राठोडान व्हिडिओ संदेश दिलो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाल्ल्या सुवाळ्यात स्क्रीन रायडर सलीम खानाक जीवन गौरव पुरस्कार फावो जालो. पूत अरबाज खानान पुरस्कार घेतलो. स्वर्ण मयूर युक्रेनाचे डॉनबास फिल्माक. रौप्य मयूर बल्गेरियाच्या आगा फिल्माक मेळ्ळो. भारतीय सिनेमा के एक स्तंभ को सम्मानित करने में आज इफ्फी 2018 को अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है. स्क्रीन राइटर मिस्टर सलीम खान. I personally very strongly feel that there is nothing original. Originality is the art of concealing the source. It's an extremely proud moment for the Khan family and the fact that such a prestigious award has been bestowed on my father. Thank you very much, all of you all. And unfortunately, he could not make it, and in his absence, I have been here to receive the award on his behalf. He had a few things to say, so he sent me an SMS, and he says, please read it out just the way I've said it. He wants to thank IFFI, the Information and Broadcasting Ministry, Government of India for honoring me with Indian Personality for Lifetime Contribution to Indian Cinema. I dedicate this award to Indore, my birthplace, and Mumbai, my workplace, and the film industry, which has given me everything. I would also like to thank Mr. Javed Akhtar, without whose contribution this would not have been possible. Вальтер Михаэль. Ja.
Uluwonk Maka Kushal Kai Wokta. It gives me great pleasure to address all of you on this special occasion. Cinema knows no language, and with all of you, filmmakers, delegate, audiences coming from around the world, this 49th International Film Festival of Goa proves just that. Your films inspire all of us. They entertain us, they make us cry, but above all, they connect us all as human beings. Next year, we are now preparing for the 50th Film Festival of Goa. It will be the Golden Jubilee, and therefore, we invite all of you to participate in the next International Film Festival, to give us your ideas, and we'd like all of you, the key stakeholders, to be partners with us for the Golden Jubilee Film Festival. Haum tumka soglyank unhonit urbi dita. I congratulate all of you. Dev Borin Kuru. May God bless you. Mog Asundi. Goodbye. इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक आयोजक डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाक स्टेजीर आपोवंक विसरले. तांचे नांवच घेतले ना. सभापती प्रमोद सावंतान हे गजालीचो निशेध केलो. घडलां ते बरोबर न्ही म्हूण तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. नांव घेवंक नाशिल्ल्यान इंजुलतार जावन श्रीपाद भाऊ सुवाळ्यांतल्यान मदींच उठून गेलो. उनको बुलाना चाहिए था, ये उनकी गलती है मुझे लगता है. जो कुछ यानी ऑर्गेनाइज़र हैं या जो सेंट्रल ईफी, मैंने अभी दोनों से भी बात की, मैं सही बोलता हूँ तो डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ईफी उससे भी बात की, ये आपकी गलती है. उसको पहले ही ऊपर बुलाना चाहिए था, फर्स्ट फंक्शन में ही. बाकी अवार्ड में बुलाए ना बुलाए, लेकिन फर्स्ट में ही बुलाना चाहिए था. आई हैड आल्सो इंक्वायर्ड विद द ESG ऑफ आवर गोन. द ESG का कहना है कि ये स्क्रिप्ट हमारी नहीं है, ये स्क्रिप्ट जो है वो ऊपर यानी सेंट्रल जो DFF की है. तो सिर्फ DFF ने जो कुछ है वो DFF की मिस्टेक है, लेकिन DFF के कंसर्न आदमी से मैंने बात की, उन्हें इसलिए गलती भी माफ़ कर दी खुद के. आपको क्या लगता है कि ये सही नहीं है, आप कंडम करेंगे? सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है. उनको बुलाना ही चाहिए था, बिल्कुल. And I think for the closing ceremony, our beloved honorable minister for the state from Goa, Mr. Shripad Naik, was not invited on the stage. I felt a bit bad about that. It should not have been done, but it should be corrected. I didn't like that. You has condemned this. Definitely, it is not a good gesture because he went half the way, and everybody was noticing it. We tried to stop, but I think he also felt bad. संसदेचे शियाळी अधिवेशनात मायनिंग कायदो दुरुस्ती विधेयकाची शाश्वती ना. गोयचे मायनिंगाची फायल मंत्रिमंडळा मुखार घालपाक PMO मेरेन पावल्या म्हूण आयुष मंत्री श्रीपाद नायक प्रुडंटाक सांगता. तरी पूण 11 डिसेंबरा सावन सुरू जावपी संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक खंय येवंक शकता. मुख्यमंत्री दुयेत पडिल्ल्यान मायनिंगाचो विशय लांबणेर पडलो हें ताका मान्य. जंतर मंतरावेले मायनिंग डिपेंडंटांचे आंदोलनूय सरकाराचेर दबाव हाडपाक खंय तितलेंच म्हत्वाचें. गोयच्या मायनिंगा विशीं MMDR कायद्यात दुरुस्ती करपाक घाल्ली फायल निमाणी खंय PMO मेरेन पावल्या. तरी पूण शियाळी अधिवेशनात विधेयक येवपाक शकता म्हूण खासदार मंत्री श्रीपाद नायक प्रुडंटा कडेन उलयला. ह्या अधिवेशनान मायनीचो विशय येतलो. आम्ही प्रयत्न केल्लो आसा. साधारण आज कॅबिनेटीक वचपाक PMO पर्यंत फायल पाविल्ली आसा आणि येणाऱ्या 11 तारखेच्या हातून म्हयनोभर अधिवेशन आहा ते हातून येवपाची शक्यता आसा. मुख्यमंत्री दुयेत पडिल्ल्यान मायनिंगाचो विशय खंय लांबलो. आमच्या मतान येन्ना जावंक जाय आशिल्लें, कारण जें आमकां एक आश्वासन मेळिल्लें की कितें ना कितें आमी थोडो ताचेर काडुया, आनी त्या आदाराचेर आमी लोकांक म्हणजे जे मायन एफेक्टेड जाता तांकांय सांगिल्लें की नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत हें जातलें म्हणून. त्यामुळे आमचे परत थोडोसो डिले जरी आसा, असो CM दुयेत पडले कारण काही गोष्टी इल्ल्यो डिले जायत गेल्यो, परंतु आतां त्यो फुडें वतल्यो. सरकारी पावण्यार यत्न जाले तरी मायनिंग डिपेंडंटांचे जंतर मंतरावेले आंदोलनूय सरकाराचेर दबाव हाडपाक खंय तितलेच गरजेचे. 11 तारखे हांगाच्यान जे ते उपोशणाक थंय बसतले ताचेर लोकशाहीतले प्रयोग तो, कारण त्या शिवाय सरकाराचेर प्रेशर येना, ते लोकशाही मार्गान करतात, तातूंत काही वाव येना अशें. सो तांकां तुमी आतां फाटीं काडटले अशें कितें आसा? तो
खाली तो बेगीन जावपाकूय बऱ्या पडटलो. फाटी काडपारच ना. तांचें मत जें कितें आहा तें दिल्ली कॅपिटलाक वचून संसदे समोर मांडप हो तांचो अधिकार आसा. तांणी तें करप. पीएमओ आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे हुमरे धरून निमाणे MMDR कायदो दुरुस्ती विधेयक येवपी अधिवेशनात येतलेच म्हूण शाश्वती ना. म्हयनोभर चलपी ह्या अधिवेशनात विधेयक येवंक शकता म्हूण श्रीपाद नायक उलयता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विनोद मेतर. सांबाळ घरांतले आनी खासा करून चली भुरग्यांचेर हायकोर्टान हुस्को उक्तायला. सध्या सांबाळ घरांनी आसात फक्त त्याच भुरग्यांचो न्ही, जाल्यार जी आशिल्लीं आनी सोडून गेल्यात तांचोय रिपोर्ट कोर्टान अधिकारिणी कडल्यान मागला. तशेंच हायकोर्टान गोंयचे सांबाळ घरांचेर मागिल्ल्या चवकशेचो प्रगती अहवालूय कोर्टान मुख्य सचिवा कडच्यान मागला. सध्या बिहारांतल्या सांबाळ घरांतल्या गैरवेव्हारांचें प्रकरण नॅशनल मिडियांनी गाजता. बिहार सरकारा कडच्यान कारवाय विशीं अपेक्षा भंग जाल्ल्यान ताची दखल घेवन सुप्रीम कोर्टान त्यो केशी CBIक दिवपाचें थारायलां. हे केशींनी सुप्रीम कोर्टान उक्तायल्ल्या निरीक्षणाचो बुधवाराक गोंयच्या हायकोर्टान NGO स्कॅनाच्या PILचेर सुनावणे वेळार उल्लेख केलो. चड करून सांबाळ घरांतली चली भुरग्यां विशीं हायकोर्टान हुस्को उक्तायला. गोंयचे भुरगीं सांबाळ घरांनी सध्या आशिल्लीं भुरगीं तशेंच आदीं आशिल्लीं आनी आतां नात त्या भुरग्यांचोय रिपोर्ट जाय. भुरगीं सांबाळ घरांतल्यान खंयचे परिस्थितींत ती भुरगीं थंय सावन भायर सरलीं, ती परत आवय बापाय कडेन गेलीं काय तांकां कोणें दत्तक घेतली हें कळपाक जाय. कुमार वयीन चलयांक भुरगीं सांबाळ घरांनी घालूंक मेळना. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार 2012तल्या हायकोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत एकूय प्रोबेशन ऑफिसर सरकारान नेमिल्लो ना. प्रोबेशन ऑफिसर नेमूंक रोखडीच जायरात काडटा म्हूण गोंय सरकारान आतां कोर्टाक सांगलां. गोंयच्या सगळ्या सांबाळ घरांतल्या सध्या आशिल्ल्या तशेंच आदल्या भुरग्यांची सगळी म्हायती एकठांय करता म्हूण सरकारान कोर्टाक उतर दिलां. गोंयांत 78 भुरग्यां सांबाळ घरां, तातूंत 2,500 वयर भुरग्यांक कसलेच वैद्यते शिवाय दवरल्यात. ही सांबाळ घरां सरकाराचे लाखांनी अनुदान घेतात, मात तांच्या कारभाराचे भुरग्यां आनी बायलां कल्याण खात्याची नजरूय ना आनी नियंत्रणूय ना. ही गजाल हायकोर्टात एक्सपोज जाल्या. सरकार म्हणटा फक्त 4 सांबाळ घरांक सरकारी अनुदान वता. उरिल्ल्यांची अर्थपुरवण खंयच्यान जाता ताची चवकशी हायकोर्टान करूंक लायल्या. कोर्टान केस 2 सप्तक फुडें धुकल्ल्या. सांबाळ घरांचे स्थितीचो, तांची वैद्यता आनी विश्वासार्हतेचेर चवकशेचो प्रगती अहवाल फुडले सुनावणे वेळार हाडचो म्हूण कोर्टान मुख्य सचिवाक सांगलां. Unsatisfied with the steps taken by Goa government for the children lodged in child care institutions in the state of Goa, the High Court observed that every child is precious is not merely a slogan for United Nations, but it should reflect in the action on the ground. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. क्लिंट रिबेलो पोलीस मारबडय केशींत 5 पोलीस सस्पेंड. कुंकळे पुलिसांनी क्लिंट रिबेलोक आयतारा रातयां बरोच मारिल्लो. ताच्या नाका तोंडार मोठी मारल्यो म्हूण आरोप आशिल्लो. 5 पोलीस प्रथमदर्शी चवकशेंत दोशी. सस्पेंड केल्या तातूंत PSI महेश वेळीप आनी 4 कॉन्स्टेबल आसात. तांची खात्या अंतर्गत चवकशी चल्ल्या. मंगळारा क्लिंट रिबेलोक ऑस्पिसियोंतल्यान डिस्चार्ज दिल्लो. पोलिसांनी माफी मागची आनी ताच्या नांवार केस आसा ती रद्द करची म्हूण ताची मागणी. We have asked for apology, withdrawal of the case which is registered against him under 353, and also the reasons why this incident has actually taken place, because we are not aware of why the incident had taken place, because there was a confusion apparently due to them. Now we do not know what has gone through there, and he also doesn't know what has gone through, so we want to know the reasons actually why it has happened. We had asked for action against the 5 concerned police, and right now it is kept on hold till the inquiry is complete. Now the inquiry is not complete because we wanted an explanation from the 5 police officers, which was not given to us today. So it is kept tomorrow. So hopefully we get a result thereafter. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. चिंबलाचो एक्टिविस्ट प्रवीण चोपडेकाराचेर राती हल्लो जालो. IT पार्काड आवाज करता म्हूण ताका मारबडय जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. 6 जाणांच्या गँगान मेळून ताचेर हल्लो केला म्हूण ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार केस रजिस्टर जाल्या. प्रवीणाक बरोच मार लागिल्ल्यान सध्या GMCत एडमिट केला. ओल्ड गोवा पुलीस त्या 6 जाणांच्या गँगाक सोदतात. This activist who made a statement some days ago implicating Rohan County has been attacked today. A few days back, Rohan County had made a statement
anyone opposing the IT park will be punished. Is this a form of punishment? This is a question that I want to ask Mr. Rohan County. And if this is his way of punishing individuals who are standing for the village, then Rohan County, you please send your police team, investigate this case and come out clean. Otherwise, you will be implicated in this case and we will see that this video goes viral. मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ल्या 14 धनगर फामिलींक बुधवारा पेडण्या कासारवर्ण्या पुनर्वसणूक कॉलनीत रितसर घरां दिली. सुवाळो बुधवारा जालो. सरकारान तांकां घरां, गोठे, गोरवांक चोरूंक सुवात आनी मसणभुंयेक जमीन दिल्या. मजगती घरां मोडिल्ले तळकटकार आनी साळगांवकार फामिलींनी कंपेन्सनाचे नांवान निशेध केलो. खासदार मंत्री श्रीपाद नायकान तांकां आदार करपाचें उतर दिवन सध्या थंड केल्यात. मोपा विमानतळ जमीन गेल्ल्या फामिलींचो पेडण्या कासारवण्या पुनर्वसणुकीचो वावर तडीक लागलो. 14 धनगर फामिलींक नव्या कॉलनीत रितसर घरां दिवपाचो सुवाळो बुधवारा जालो. आणि आज या शुभमुहूर्ताचेर हांव सगळ्या जांकां ही घरां मेळात त्या सगळ्या घर मालकांचे त्या कुटुंबाचे अभिनंदन करता. परमेश्वरान तांकां आयुष्य आरोग्य दिवचें आनी खरोखर सुखी दवरचें अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागतां आनी तुमकां सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. कायदो जाला आनी गव्हर्नमेंटान केला की देवस्थानची जमीन हांगा घेतल्या तुमच्या खातीर असो कायदो खंयच जावं ना. खंयचीच देवस्थानची जमीन गव्हर्नमेंटान घेवं ना. स्पेशल गोंय असेंब्लीन कायदो पास करून घेतलो. ह्या परिकाराच्या तकलेन बुदवंत तकलेन 4 कोटी हो जागो घेतलो आनी तुमकां सरळ तो दिला आनी तुमी दाखयता थंय दिला. असो कायदो आनी खंय जावं ना. हें आमचें भाग्य. कारण आमकां असो मुख्यमंत्री मेळ्ळो म्हणून, नाल्यार हें जावूं शकनासलें. आनी आज जी घरां थंय बांदल्यात त्या घरा भितर तुम्ही पळयल्यात गोठो आसा, तुमचें घर आसा, हॉल आसा. तुम्ही जाणात कितली वर्सां तुम्ही थंय काडली. उदक तुमकां मेळूना, लायट तुमकां मेळूना. बाबू आयल्या उपरांत कॉमेंट्स जाल्ली. पण आज तुमकां सगळ्यो सोयी मेळ्ळ्यात. लाईट मेळ्ळा, रस्तो मेळ्ळा, बकऱ्यांक गोठो मेळ्ळा. तशें चोरोवपाक 33 का 36,000 स्क्वेअर मिटर जागा जी आहा ती तुमच्या ताब्यान आसा. की हे मेळपाक ज्या गव्हर्नमेंटांनी तुमकां सपोर्ट केला आनी तुमकां दिला तें केन्ना विसरनाका. आनी तो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हें केन्ना विसरनाका. हांवें ताका सारकें सांगून सोडल्या कोणा आमच्या शेणपाक उदक घरान पावपा जाय वीज नळा बरोबर, उदका पायपा बरोबर. पायपलायन येतली, घरान नळ चालू जातलो. तुमकां सोयो जसो डेप्याक सोयो आहात त्यो सोयो तुमकां घरान मेळटल्यो. कांय प्रॉब्लेम. ह्या सुवाळ्याक वतना घरा मोडिल्ले हेर 2 तळकडकार आनी साळकार फामिलींनी श्रीपाद नायकाक काळे बावटे दाखयले. श्रीपाद गाडी थांबोवन तांचे कडेन उलयलो. सुवाळो सोंपोवन येवन तो दोगांय फामिलींच्या लोकांक मेळ्ळो. सुवात पळयली. तांचो प्रश्न जाग्यार घालपाचो यत्न करता म्हूण तो सांगून आयला. 2 गांवचो उल्लेख बापूनय केलो. आमची उलोवणी जाली. खंय तरी कायद्यान जर खंय आसता जाल्यार कम्युनिटी माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून तांकां जें कितें म्हणजे मिटिंग्यो जाल्याच सिव्हिलायझेशन डायरेक्टरा कडेन जाल्या, GMR हाजे कडेन जाल्या, एजन्सी कडेन जाल्या. आनी तेन्ना मॅक्झिमम जी कितें तुमकां मदत दिवंक जाय, जें कितें कम्पेन्सेशन तुमकां दिवंक जाय तें लिगल आसूं नासूं तातूं सोडून दियात. पूण तें तुमकां मेळटलें अशें ह्या स्टेटार हांव जाहीर करता. आनी ताका बाबू आनी हांव हातूंत लक्ष घालून तुमकां तें मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न आमी निश्चितपणे करतले आनी तें बेगिना बेगीन करतले अशें सांगता. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.